buildings are ready. There is no watchman or whatever this thing. There are trees growing there. There is a jungle. Everything has been stolen. What are you doing? When are you going to do it? I want to know about these cottages. GTDC ट्रान्सफर करून ती खंयचे पद्धतीन आमी चलोवंक मेळटा पळय हेज्या खातीर आमचे कॅबिनेटाक वचपाची हा कॅबिनेट डिसिजन जाल्या नंतर ह्या प्रॉपर्टीचो सूक्ष्म मोक्ष जातलो जाल्यार म्हाका करपाचें ना म्हणून सांगात. तांचो आग्रह आसत जाल्यार हांव थंय येवपाची तयारी आसा. केरी 70 हांगा बाबराणेन विचारलेलो ते प्रश्न म्हटलो. केरी 70 हांगा आशिल्लो ट्युरिस्ट कॉटेजी खूब वायट परिस्थितीत आसा. काही टॅक्निकल इश्यू लागून हें काम पेंडींग उरलेलें आहा. हांव आतां डिपार्टमेंटाक सांगलां की इमिडिएटली एक्शन घेवन हें काम हातान घेया. फुडल्या वर्सा भितर हें रिनोवेशन काम आमी हातान घेवन कंप्लीट करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा. दर फावटी विधानसभेत पर्येचो आमदार प्रतापसिंह राणे केरी टुरिझम कॉटेजींचो विशय काडटा आनी दर फावटी टुरिझम मंत्री इन्स्पेक्शन करून परिस्थिती जाग्यार घालता म्हूण सांगता. मात जमिनी परिस्थिती वेगळीच. त्यो टुरिस्ट कॉटेजी म्हणपाची परिस्थिती उरिल्ली ना. केरी 70च्या टुरिझम कॉटेजींची जाल्या दशा. वर्ष 2002 तेन्नाच्या बीजेपी सरकाराच्या काळात सुमार कोटीभर मोडून ह्यो कॉटेजी बांदिल्ल्यो. मात ताचो एका रुपयाचो फायदो टुरिझमाक जाल्लो ना. कॉटेजींचो जाला अड्डो. थंय ड्रग्स, सोरो, पार्ट्यो सगळ्यो असल्योच गजाली. आनीकूय कितें कितें चलता सांगू नजो. ही उक्काची बाटली वा उक्का ड्रग्साच्यो असल्यो बाटल्यो हांगा कितल्योश्योच पडल्यात. ही कॉटेज न्ही हो एक अड्डो जावन बसलेलो आसा. जेणे करून आयज आमी दाखयता की हांगा जे हुक्का जे ड्रग एडिक्ट आसा ते हांगा हो आसा हो हांगा अशे पद्दतीन मेळ्ळेले आसा. जे कांय ड्रग एडिक्ट करून हांगा जी वस्ती लोकांची आसा किंवा जे वायट छंदाचे भुरगे किंवा लोक येतात ते ही सगळें करता. हांगा खरेंच बाटल्यो बिटल्यो खूब पडलेल्यो आसा आनी सदांच हांगा चालू आसता. जे गैरव्यसनी लोक आसा ते हांगा वायट कृत्य करता, दुष्कृत्य करीत आसता आनी येता कदाचित खूब कितें घडोवंक शकता. हांगासरली दारां, नळे, जनेलां लोकांनी निखळावन फारायली. ते आनी नवे बांदपाची गरज ना. ढाचो तितलो शाबूत आसा. रिपेर केल्यार कॉटेजी जाग्यार येतल्यो. दारां, खिडक्यो, परत बेसीन कितें मेळटा ते सगळे हल्लेले आसात. आणि ही सगळी झाडां जी वाडलेली आसा ते सबंद सगळे सोरोप खंयची जनावरां येवन रावता. सगळे हांगा कुत्रे सुद्दां मेले कुचलेले पळय हांगा. आनी सगळे विंडो बी सगळे फोडून उडयल्ले आसा. लायटी कितें बल्ब सगळे चोरलेले आसा हांगासर. आनी हे जर परत नवीन बांदपाची सुद्दां गरज बरें चकचकीत करून जायत जाल्यार सरकारान आमच्या बरें करूं येता. परत ते निवळ करून सगळे लायटींग बी परत घालूं येता. टुरिझमाच्या नांवान पयशांचो चुराडो. टुरिझमाक देड दमडेचो फायदो ना. नवो टुरिझम मंत्री तरी लक्ष घालीत काय म्हूण केरीचो लोक रावला. ही 1 करोडाची बिल्डिंग त्या वेळार 2000 बांदलेली. ते लोकांचे आमी टॅक्स पेयर जे लोक आसा त्यांचे सरकारान माती मोल केल्ले आसा. हेजेर सगळ्याची चौकशी करची. आणि ह्या माध्यमातून हांव 2012 जेन्ना पर्रीकरांचे सरकार येयल्ले तेन्ना स्पेशल जो पर्यटन मंत्री आसलो परुळेकर ताका हांगासर घेवन स्थानीक आमदारा बरोबर हांगासर इन्स्पेक्शन केल्लें. हांव बरोबर आसलो आणि तांकां सगळी ही योजना दाखयल्ली. आणि तेन्ना परुळेकरान आश्वासन दिल्लें की आपूण हे 3 म्हयन्यान काम करता म्हणून. त्या परुळेकराची 5 वर्सां टर्म सोंपले तरी काम जावंक ना. हांव माननीय मुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्र्यांक हेतून लक्ष घालचें आणि हे बेगोबेग करचें. नाजाल्यार आमकां हेजे शिवाय रस्त्यार येयल्या शिवाय गत्यंतर उरचें ना. सरकार एके वाटेन इको आनी हिंटरलँड टुरिझमाच्यो गजाली सांगता आनी हिंटरलँडात इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी आनी सेक्युरिटी नाशिल्ल्यान टुरिझम स्पॉटांचेर बुरशेपणा आनी कायदो सुवेवस्थेचे प्रस्न उप्रासतात. मात आशिल्ल्यो कॉटेजी उजार करूंक बीजेपीच्याच सरकाराक 1.5 दशक जाले जमना. मेंटेनन्स जमना जाल्यार बांदल्यो कित्याक? प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.